दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवान दोन सभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचे कांटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान अनभवत्याची. पवित्र आत्म्याचे तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात. खंयचे तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीकतो येवचो आसा म्हूण आदी फुडें परगट्टाले तांकां तांणी जिवेशीं मारले, आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशीं मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशीं समूर्त दिल्ली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांचे काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाचे उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाचे उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो, तुजे भायर म्हाका सोडवून ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगळटलो. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश भरीत कर. तुज्या माय मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोटचोना मांडटात तेन्ना तुज्या गोपांत म्हाका लिपोवन आसरो दी. जबाब, सायबा, तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. जुवांवा बरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजूक फातरावंक जिदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमचे दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे करण्यो पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जिदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरें करण्याक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदा पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां. अशें तुमचे शास्त्रांत बरयलेलें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां. देखून तुमचें म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तर तूं म्हजेर विस्वास देविनात, त्या करण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजें सोवें आसा आनी हांव बापा सोवें आसा म्हूण मानून घेयात आनी हें तुमचे मनांत उदीक उदीक रेगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जो हांव पयलीं जॉर्दाना पलतोडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचूंक रावलो. जायत्यांनी जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जो हांव कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलें तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देवा मानवलोलो. नियाळाक आदार. जेजून जॉर्डन न्हंयेंत पवित्र स्नान घेतोच स्वर्गावेलो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर म्हजें दादूसपण आसा, ताचें आयकात. देवाचें दादूसपण कितें आनी कित्याक मानवलोलो? पयलें जेजू दर दिसाक आपल्या बापायची येवजणी मांडून घेवंक मागण्यांत आसतालो आनी दुसरें जेजून ही येवजण मांडून घेवन तिचे प्रमाणें आपलें जिवीत जिवंक बापाचे मिसांव फुडें व्हरूंक तयार जालो. आयचे पयले वाचपांत इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरलेलो जावन स्वर्गाक तेलून पळोवंक लागलो आनी ताणें तिरेक देवाक पळयलो. ताणें आपल्या जिवितांतल्या जेजूक परगटलो आनी मरणा साक्षी दिली आनी देवाक मानवलोलो तो जालो. आमच्या जिवितांत बापाचे येवजण मानून घेवंक दोतोर तिचेर नर्सी, टिचेर संदेशकार वावराडी आदी आमच्या वावरा सेवेंतल्यान भाव भयणांची मोगान सेवा करूंक वावरूंक गरजेचें. आयज तावन आमच्या भागिवंताचे जिवीत आपणावया. देवाची येवजण मानून घेवन आमच्या भाव भयणांची उतरांनी, करण्यांनी आनी मोगान सेवा करून देवाक मानवलोली जावंक वावुरया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. दर दिसाक मिसा भेटेंतल्यान मागण्यांतल्यान पवित्र आत्म्याच्या आदारान मोगान सेवा करूंक देवाक मानवलोली जावया.